Sorvesmur duce sobeasu, ali sunt podvedare de oba, ali puvitratko, tunčera di tunčatu tunanče, ablo aširvat karu, voculiat Kristači šantir tukara. एक सांतांच्या इमारती पडल्यान तुम्ही बेचे पयली इमाज फ्रांसिस्कन संस्थेचो दाल फ्रांसिस्कन संस्थेचो दाल कुरीस कुर्साच्या आडव्या पलंगार दोन हात गिरायलेले, एक जेजूचो आणि एक भाग्यवंत फ्रांसिस्काचो. देवाचे उतर जेजू म्हणटा तुजो कुरीस घे आनी म्हजे फाटल्यान ये. नियाड दर एक जेजूचो शीस जेजू बरोबर कुर्सार गिरायलेलो. तू जेजूचो शीस कसो, तुजो कुरीस कोण आनी कसो ह्या तुज्या कुर्साक तू वेंग मारताय. दुसरी इमाज इनोसेंसियो तिसरो बाप साहेब फ्रांसिस्कन संस्थेक मान्यताय दिता. इनोसेंसियो तिसरो बाप साहेब फ्रांसिस्कन संस्थेक मान्यता दिता आणि आसिसाचो फ्रांसीस आपले संस्थेचे नेम कायदे आपले हातान घेता. आमचो भाग्यवंत बाप जेजू नेमलेलो आपले पवित्र सभेचो स्वर धरून वडील ताच्या आनी गवळी बापाच्या एकवटान सगली पवित्र सभा ताच्या हाताखाल चलता. देवाचे उतर आख्या संवसाराक वचात आनी म्हजी बरी खबर परगट करात. नियाड असल्या भावार्थान आशिसाचो फ्रांसीस आपले संस्थेचे नेम कायदे मान्यताय इनोसेंस तिसरो भाग्यवंत बापाच्या हातांतली घेता. आनी आतां तूं पवित्र सभेच्या नेम कायद्यान आनी तिच्या वडिलांक कसो मान दिताय. तीसरी इमाज भाग्यवंत मिगेल. भाग्यवंत मिगेल दावे हातान एक तांगडी घेऊन तांगडीच्या एका ताटान एक दादलो आणि दुसऱ्या ताटान एक बायल, दुसऱ्या हातान एक परसार घेऊन देवसाराक तोपता आणि ताका आपल्या पाया पोना बसता. देवाचे उतर आनी एमपणाचे गारवोटे तिचेर जोईत वचचे ना. नियाड जेजू पवित्र सभेचे गणने वरवीं मनशा मदीं देवाची राजवटकी घडटा. ती जेरून जैतिवंत जातेलीच. जेजू बरोबर
वायटाचेर झुजूंक तूं तयार आसाय? चौथी बाज Bagion Cardial Boaventura. Bagion Cardial Boaventura उजव्या हातान एक लिकली घेऊन आणि दाव्या हातान एक कोंगे तो व्हडलो बरयणार आणि दोन विद्वान आणि शेळ्याच्या मोगान पेटलेलो एक बरो गवळी. देवाचे उतर हाचे परस तुमचो उदेक मोग करताय. ओय सायबा हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणय. म्हजी मेंढरां राख. नियाळ शेलयांची चाकरी घोड्याच्या मोगार बसयलेली आसा. जेजू तुझ्या घोड्यांची काडसां तुझ्या आनी शेलयांच्या मोगान पेटोय. पाचवी बाज भागिवंत क्लारा. भागिवंत क्लारा फ्रांसिस्कन बायलाचे दुसरे अध्यक्षी वडील. आसिसाचे फ्रांसिस्काची उतरां आयकून आणि ताचे जिवीत पळोवन आपले जिवीत तिणे बदलले आणि म्हत्वाशीन बायलाचे संस्थेची घडणाव जाली. देवाचे उतर हिची जायती पातकां भोगसली अशें म्हूण हिचो व्हडलो मोग दाखोवन दिता. थोडे भोगसलांक तो थोडो मोग दाखयता. नियाळ देवाच्या मोगाची आखणी आमच्या काळजांनी पेटोवंक जाल्यार देवा पासत कितेंय ना ते एक मनीस विचार करता. जेजू तुझ्या मोगान आमची काळीज पेटोय. सोवी बाज भागिवंत लुईस आणि दोना बोना. भागिवंत लुईसाक आणि दोना बोराक घेऊन आसिसाचो फ्रांसिस्कन तिसरी ओत घडटा आणि आंगोस्त्रा तांच्या हातान घालता आणि दुर्बळकायेचे देवाचेर पातयेवन जेवपाची फ्रांसिस्कन मोन भावत्या मदीं भितर सरता. देवाचे उतर मारता मारता कितल्या वस्तूची म्हूण नासती तुका. पूण थोड्योच वस्तू वो एकूच वस्त गरजेची. मारयेन बरो तो वांटो विचून काडला आनी कोणूच तिचे लागचो तो काडून घेवचो ना. नियाळ मागणी आणि वावर निमेल गरजेची हातयारां आमी बागिवंत जावं. आमी बेकारपण सोडुया आनी वोंट देवाक मागणी करूं आनी आत वावर करूंक लावया. सातवी बाज भागिवंत पास्कुआल बेलॉन. भागिवंत पास्कुआल बेलॉन पवित्र संस्कारा उजीर दिमी घालून मागणी करता. ह्या केरीत देवासभा वरवीं तो व्हड भागिवंत जावंक पावलो देखून ताका पवित्र संस्काराचो भागिवंत म्हणटात. आनी जेजूच्या मोगान ताच्या शेळयांची साखरी केली देखून घोड्याचो भागिवंत म्हणटात. देवाचे उतर जसो बाप म्हाका वळखता
आनी हांव बापाक वळखता तसोच हांव म्हज्याक वळखता आनी म्हजी ती म्हाका वळखतात आनी हांव म्हज्या मेंढऱ्या पासत म्हजो जीव दिता. नियाळ आमच्या सांबाळाकाक आमची भुरगीं जेजून दिलेल्यो ताच्यो शेळयो आवय बापूय शिक्षक आनी यादनीक तांचे पासून जीव दिवंक पर्यंत तयार आसा. आठवी वाज भागीवत रोसा de Viterbo. भागीवत रोसा de Viterbo दावे हातान कुर्सार मेलोल्या जेजूचो कुडीस आनी उजव्या हातान पवित्र संस्काराक भौशीक नमस्काराचे ते आयदन घेवन आसा. देवाचे उतर जो कोण म्हजे मांस खाता आनी म्हजे रगत पियेता ताचे सोबे सासणाचे जिवीत आसा. नियाळ कुर्सार मरून आमची सोडवण केलेलो जेजू आमकां पवित्र संस्कारान मेळटा आनी आमचें जेवण जाता. कसल्या आयत्या मनान आमी ताका घेता आसत. नवी भाज भागीवत रॉक. भागीवत रॉक आपल्या हातान एक बोळी आनी बोळयेक उमकोळटलो चिंबू घेवन दिश्टी पडटा. ताच्या पांयाशी एक सुणे आसा ते ताका राखता. तो पिडेमताची चाकरी करूंक भोंवतालो आनी कुश्टोत्तऱ्याक इलाज दितालो देखून ताका पिडेमताचो आनी बळिजाचो आस्कारी म्हणटात. देवाचे उतर जेन्ना तुमी ह्या म्हज्या धाकटुल्यान ल्हानांतल्यान एकल्याक तशें केलें तें तुमी म्हाका केलें म्हूण हांव तुमकां सांगता. नियाळ आमची कूड देवाचें मंदीर आमची आनी भाव भयणाची कूड बरी भलायकेन नितोड आनी निर्मोड सांबाळूंक वावुरता. दावी भाज भागीवत इजाबेल. भागीवत इजाबेल पुर्तुगालाची राणी आपल्या पालवान फुलां गुठलावन दिश्टी पडटा. दुर्बळाचो तिका चड मोग आसलो. तांकां गरजेच्यो वस्तू घेवन ती वाटूंक येताली. एक दीस अवशीत पातशायान पळयली आनी पातशाय ती कितें घेवन वेता ते पळोवंक गेल्यार पालवान दुर्बळाक वस्तू आसल्यो ते सुवातेर फुलां जालीं. देवाचे उतर आनी पुरशेक पळोवन सुटसुट्टालो कित्याक ती दोगदोगताली आनी गवळी नासलेल्या शेळया भाशेन बापडी कशी जालेली. नियाळ भावा भयणीच्या आमचे काळीज खरेंच चुरचुरता गाय. 11वी भाज भागीवत इजाबेल. भागीवत इजाबेल हंगरीची राणी आपूण हाडलेलो एक उडो एका भिकाऱ्याक दिता आनी तो तिचे फुडल्यान दिमेर पडटा. दुबळ्याची सेवा तिणें केली तांकां जेवण घालताली. देवाचे उतर तुमचो सोबी आनी गुरू जावनूय हांवें तुमचे पांय धुले
जाल्यार तुम्ही एकामेकाचे पाय धुवंक जाय. नियाळ कालतीच्या तरी जेजूची खरी गोवायकी असले मन तुका सांगू. 12वी भास पुर्तुगालाचो भागियोन आतोन. पुर्तुगालाचो भागियोन आतोन आपल्या दाव्या हातार पवित्र पुस्तक आणि पुस्तकाचेर भाडो जेजू. बाळगाच्या एका हातान संवसाराचो गुळो आणि दुसऱ्या हातांनी 2 बोटां गुळया वाटेन दिश्टी पडटात. भागियोनाच्या उजव्या हातान एक कुरीस आसा. देवाचे उतर. हांव वाट सोत आनी जिवीत. कोणूच बापाशी वचूना बगर म्हजे वरवीं. नियाळ क्रिस्ती जिविताचो मान जेजू. ताका तूं वळखताय, ताचो तूं पाटलाव करताय. ओ भागियोन आंतोनी कडेन उपकारूच मागताय. तेरावी भास भागियोन कार्दियाल पेद्रो दाम्याव. भागियोन कार्दियाल पेद्रो दाम्याव एका हातान दिगणी आणि दुसऱ्या हातान बेटकाती घेऊन आसा. विश्वासो अधिकार शेळ्याचे कांती साखरेन केल्लो अधिकार जो उतरान तसो बरोबर आपल्या शेळ्याक चलयता आनी चलयता. देवाचे उतर. म्हाका आनीकूय शेळयो आसात, ता म्हज्या हिनांत हाडूंक जाय. नियाळ जेजू एकलोच मनशाचो सोडवणदार म्हूण तूं ताका वळखताय आनी कितली ताका वळखना ताचो तुका हुस्को आसा. 14वी भास भागियोन बेर्नार्द. भागियोन बेर्नार्द उजव्या हातान कुरीस आणि दाव्या हातान एक पुस्तक घेऊन आसा. देवाचे उतर. भागियोन पावलो शिकयता. जिदेव तोर पुना मागतात आनी ग्रीक जाणवाय सोदतात, पूण आमी परगट्टावन तो कुर्सार किरायलो क्रिस्त. नियाळ कुर्सार किरायलो क्रिस्त पुनर्जीवन कोण जेजू नव्या जिविताची जोर. हे नवे जिवीत तूं जियेताय. 15वी भास भागियोन लुईस. भागियोन लुईस फ्रांसाचो राजा. उजव्या हातान तलवार आणि दाव्या हातान एक ल्हानशे कुशे घेऊन आसा. देवाचे उतर. कोल्याक आसात धुळी, सुमऱ्यांक आपले गोडेन, पूण मनशाच्या पुताक मात जाल पडच्या. नियाळ जेजूच्या हातान तलवार म्हटल्यार बरे वायट दाखयतल्यांक वाट. ताचे उतर ती चोरूंक जाय तें सोडचें पडटा. मन भागोवंक पर्यंत जागो मेळना. 16वी भास भागियोन फिलीप. भागियोन फिलीप उजव्या हातान एक गोळी
आणि दाव्या हातान एक उक्ते पुस्तक घेऊन दिसती पडटा. जेजूशी येवंक नातानायलाक बूड घेवन वाट दाखयता आनी वाटेक पुस्तक आनी पणटी. देवाचे उतर जेजून नातानायलाक म्हणे, तुका अंजिराच्या झाडा तळाक देखलो, इतलेच तुका हांवें पळय देखून तूं विस्वास दवरताय. नियाळ क्रिस्ती जिविताची असली वाट तुवें धरल्या आसात. सतरावी वाज भाग्यवंत इनेज आसीस. भाग्यवंत इनेज आसीस दोनूय हातांनी बाळका जेजूक रिंगून आसा. जेजू मेवला ताका सोडवण मेळ्ळी. ताका आनी कोणाचीच गरज ना. देवाचे उतर तुम्ही मोठी सोबे रिंगून रावशात आनी मोठी उतर ते मागात आनी ते तुमकां घडटले. नियाळ जेजूच्या मोगान पडशी जाल्यार सगल्यो दुसऱ्यो वस्तू तुका पळूंक जातल्यो. वडरावी इबाज भाग्यवंत रोजा de Lima. भाग्यवंत रोजा de Lima आपले दोनूय हात उगडून मागणे करताना दिसता. देवाचे उतर थांबून आसतना मागणे करात म्हूण भाग्यवंत पावलो उडो मारता. नियाळ मागणे आनी वावर भाग्यवंतपणाचे दोन पागटे. 19वी इबाज भाग्यवंत फ्रांसीस आनी दोमिंगोस. भाग्यवंत फ्रांसीस आनी दोमिंगोस एकामेकाक भंय मारून एकामेकाक भेटतात. बाबा, हांवें स्वर्गाचेर आनी तुजेर आज चूक केली. हांव तुजो पूत कशें म्हणून आतां म्हाका खबरना. तर हो तुजो भाव मेळलो तो नव्यान जिवन जाला. सांडलो तो परत मेळ्ळा. देवाचे उतर जेजू म्हणटा, दुसऱ्या पासून आपलो जीव पर्यंत देव तयार आसा. ताचे कोण व्हडली इश्टागतीची दुसरी खुणा ना. नियाळ खरी इश्टागत भाग्यवंत जिविताक इस्फूर्ती. वीसवी इबाज फ्रांसिस्कर भोगतेची निश्कोळून आंकवार मारिया. भोगतेची निश्कोळून आंकवार मारिया आपल्या पाया तोडाक सर्पेंतीक मस्तिता. तिच्या दोनूय हातांनी बाळूक जेजू आसा. बाळकाच्या हातान एक लांब कुरीस आसा आनी तो त्या कुरिसाची तोंके सर्पेंतीचे बोडी तोंकता. देवाचे उतर तुजे भितर आनी तिचे भितर हांव दुस्मान काय घालतलो आनी ती आपले पांया तळा सर्पेंतीक म्हणगे देंवचाराक मस्ती दिली. नियाळ जेजूची माय आमची माय. तिचे वरवीं आमी जेजूशी पावता. 21वी इबाज एचे होमो. हो जावन आसा तो मनीस. पिलाताच्या उतरान बेसुऱ्या
बेसार जुदेवाच्या दोळ्या मुखार जेजू आसा. देवाचे उतर तो आमची पासत पातक जालो आनी आमची पातकां ताणें आपल्या भिजार घेतली. नियाळ आतां आनीक आमकां कसलो हुस्को आसा? केदे आमी पातकी जाल्यो जाल्यार जेजून आमकां भोगसणे जोडला. पातक सोडुया, नव्यान जिवीत जिवोया. 22वी इमाज कुर्सार खेळायलो जेजू. कुर्सार खेळायलो जेजू आपलो उजवो हात सोडून आसिसाच्या फ्रांसिसाक भेगयता आनी फ्रांसीस जेजूच्या कुर्साक मयक मारता. कितलेय कोश पडल्यार पडू, जेजू बरोबर रुजू मरूंक. देवाचे उतर जेजू म्हणटा, तुजो कुरीस घे आनी म्हजे फाटल्यान ये. नियाळ दिसा दिसपटो आमचो कुरीस घेवन आमची वाट थांबुया. 23वी इमाज Baguio João. Baguio João शुभ वर्तमानकार. दोनूय हात कुर्सारूपान व्हड्या धरून दिसतात. जेजूच्या जिवितान आनी मरणान विस्वाशीपणान वांटो घेता आनी जेजू आनी संवसाराचो उजवाड म्हूण परगडटा. देवाचे उतर हांव संवसाराचो उजवाड. म्हजो फाटलाव करता तो काळोखान चलचना, पूण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. नियाळ पातक काळोख आनी देवचार. जेजू एकलोच उजवाड आनी जिवीत. पातकान जियेता तो काळोखान जियेता आनी जेजूच्या एकवटान जियेता तो उजवाडान जियेता. 24वी इमाज भागवत मारिया मगदलेना. भागवत मारिया मगदलेना एका काळार एक पातकीन आपले दोळे स्वर्गार उबारून दिमयेक दिश्टी पडटा. देवाचे उतर मारिया, म्हज्या बाबाशी वच आनी तांकां अशें सांग, म्हज्या आनी तुमच्या बाबाशी, म्हज्या देवा आनी तुमच्या देवाशी हांव सोडून वेता. नियाळ पुनर्जीवन जेजूक पळोवंक आनी ताच्या तोंडांतले उतर आयकूंक मारयेक भाग मेवले. तशेंच त्याच जेजूक दर दिसार आमी आयकतांव आनी भोगतांव. 25वी इमाज दुकेस आंकुवार मारिया. दुकेस आंकुवार मारिया होड्यार हात धरून तिचे काळीज 7 बऱ्यांनी भिजलेले दिसता. देवाचे उतर एक तोडसाक तुज्या आत्म्याक आसपास रोवंक दिली. नियाळ पुताचें दूख, आवयच्या काळजाचें दूख. जेजू आपले कुडीर कोश्ट भोगता, मारिया तेच कोश्ट आपल्या काळजार भोगता. ह्या कोश्टांचें कारण म्हळ्यार म्हजें आनी तुजें पातक.
24वी इबाज भागीवंत आंजेला मेनिसिया. भागीवंत आंजा तिच्या फुड्यान आसा एक पुस्तक आनी कुर्सार केळयलेल्या जेजूची मुर्ती. ल्हानूच आसतना तिचो आवय बापूय सोबून तिका कोणाचोच आसरो नासलो. तेन्ना तिणें जेजूक आपल्या जिविताचो आसरो केलो. तोमासान जाप दिवन म्हणे, म्हज्या सुमया आनी म्हज्या देवा. एकाच जेजूच्या नामान मनशाक सोडवण फावो जाता. जेजू भायर खूंय सोडवण सोडूंक भोंवताय. 20वी इबाज भागीवंत आंद्रे. भागीवंत आंद्रे एक फिरगोजेचो अस्कारी. ताच्या फुडल्यान एक पुलीस आसा. बांदूक ताका मारलेलो. देवाचें उतर, तशेंच तुमी पातकाक मेल्यात म्हूण आनी क्रिस्तांव जेजूच्या एकवटान देवाक जियेतात म्हूण समजात. नियाळ पातक सोडून जेजूच्या एकवटान जियोंक भागीवंत आंद्रे आमकां सगल्यांक आपयता. 28वी इबाज भागीवंत फ्रांसीस शावेर. भागीवंत फ्रांसीस शावेर ताच्या आसा आनी दुसऱ्या हातान एक बुडी आसा. तो सगल्या विसावाचो अस्कारी. देवाचें उतर, जेजू म्हणटा, सगळो संवसार सोडल्यार आनी तुजो आत्मा इबाडल्यार कित्याक तुका उपकारत. नियाळ आत्मो सासणाच्या जिविताक बापा सांगाताक सुखान सांबाळूंक संवसाराची घुंवणी शावेर सोडून दिल्यो. तूं ताची देख घेतलोय. 29वी इबाज भागीवंत पेद्रो. भागीवंत पेद्रो एका हातान शिव वर्तमानाचे पुस्तक आनी दुसऱ्या हातान चाबयो. तो जेजून विसून काडलेलो पयलो पापसायल. ताणें जेजूक नाकारलो आसतना पातक रोडलो म्हूण जेजून ताका पयलो पापसायल केलो. देवाचें उतर, तूं खणप आनी आंगवडपाचें हांव म्हजी सभा बांदतलो. नियाळ जेजून आपली सभा दोनीक वडिलांचेर बांदल्या. हांव आमचे फिरगोजींतल्या भिगराची उतर आयकतां आनी ताका फावो तो मान दिता. तिसवी इबाज भागीवंत जुजेबाज. भागीवंत जुजेबाज दाव्या हातान पुलीस आसा आनी दिसपाचे खूब सोंपला दिसता. देवाचें उतर, सोंकोन बोड जावंक सोदीत ताणें सगळ्यांचो चाकर जावचो. नियाळ भागीवंत जुजेबाजान मान. 31वी इबाज भागीवंत आसिसाचो फ्रांसीस. भागीवंत आसिसाचो फ्रांसीस दिमीर पडून कुर्सार केळयलेल्या जेजूक पळयता
देवाची उतर सगळी तुम्ही गोष्ट करतात आणि भार घेऊन आसात ती मोठीशी याद आणि हांव तुमकां सौ नियाड आमच्या कश्टां मरणां त्रासांनी एकाच जेजूसवे आमकां विसो मेळटलो हो विशयो सोदूंक आमी आनी खंयसरूय गेल्या काय
टाइटैनिक है। संतोषिमा एक घंटा हो गया जा रहे हैं।